केंद्रान म्हादय प्रवाह ऑथॉरिटी नेमल्या उपरांत कर्नाटका बरोबर गोंय सरकारानूय येवकार दिलो खरो, मात म्हादय ऑथॉरिटीच्या अधिकार क्षेत्राचो आतां प्रस्न उपरासला. उदकाच्या वाट्याचें वेवस्थापन करतना हेर खंयच्या गजालींचे अधिकार आनी कितले मेरेन अधिकार क्षेत्र प्रवाह ऑथॉरिटी सकयल आसतले हाची स्पश्टता जावंक जाय. खात्री करूंक हो प्रस्न आमी एजीक विचारलो. तो म्हणटा ऑथॉरिटी म्हादय पात्रांतल्या पुराय उदकाचें वांटप आनी वेवस्थापनाचेर नियंत्रण आनी देखरेख दवरतली. Pravaha, which is a authority constituted by the central government, will be controlling entire water management in the Madhya Basin. It will be supervised, controlled, managed, everything will be done by them, so that there is no breach of the provisions of the award, as well as there is no illegal diversion, etc. So therefore this authority, which is supposed to be an autonomous and independent authority, will be able to tackle any situation like for illegal diversion. Like for example, if Karnataka tries to do something illegal, this authority can go and inspect, in which our representative will be there. So that is the advantage of this authority. Secondly, what happens is, once this authority is there, it will be able to inspect time and again. Easily it will be able to inspect, and our representative will be there in that inspection. That is the advantage of this authority. हळदोणचा आमदार कार्लोस फेरेर म्हणटा, केंद्रान ऑथॉरिटीची अधिकार कक्षा स्पष्ट करूंक जाय. एकदा ऑथॉरिटी स्थापन केली काय सगळे हक्क उपरांत तांकांच मेळटात. ही म्हादय वॉटर ऑथॉरिटी फंक्शनल जाल तेन्ना तूं याद दवर, म्हादय उदो स्टार्टींग काबार जाता थिंगा ती ऑथॉरिटीची पावर आसतली, ज्युरिस्डिक्शन आसतली. म्हणलें जाल्यार कितें, म्हादय वील बी नॉट ओन्ली आमचे भितरले न्हू सगळे आहात ते ऑन द वे, बट इट वील कम अप टू पेंजीम. इथं पणजे पासून इट वील बी एक्सेप्ट वे द मुर्मुगांव पोर्ट ऑथॉरिटी ओवरराइड जाता, ओवरलॅप जाता थिंगा. दॅट वील हॅव टू बी रिजॉल्व हाव इट वील बी वर्कड आउट. दो आय थिंक द गव्हर्मेंट, सेंट्रल गव्हर्मेंट वील हॅव टू स्पेसिफाय द लिमिट्स देर, बट अदरवायज सगळे इफेक्ट जातले. सो दॅट वील बी कंट्रोलिंग. ही कंट्रोल आहा जाल्यार मागीर दॅट वील बी द इफेक्ट वीच वील बी ओवर दीस. बेसिकली द म्हादय वॉटर ऑथॉरिटी is for utilization of the water and for controlling the release and things of the water. Okay. But the jurisdiction once granted, that's why I said we have to specify what is the jurisdiction, and then we know what are the powers, limits, and मागीर contravention कितें जाता तेन्ना what is the this thing next step for the government or for our citizens. समितीच्या 7 वांगड्यांनी तथ्यांच्या आधाराचेर निर्णय घेवचो. सरकारान ऑथॉरिटी मुखार तथ्यां दवरूंक आतां सावनूच तयारी सुरू करची म्हूण पर्यावरण एक्टिव्हिस्ट राजेन केरकार मागता. ह्या प्राधिकरणाच्या मार्फत जे निर्णय घेतले वयताले त्या निर्णयाचेरूच फुडें एकंदर ह्या म्हादय आनी तिच्या उपन्हयांचें अस्तित्व जे आसा ते अवलंबून उरताले. कारण 2048 जेन्ना पुनर्आढावो ट्रायब्युनल घेताले तेन्ना गोंय सरकारान त्यांच्या वाट्याक जे 24 टीएमसी फीट उदक दिला त्याचो जर योग्य प्रकारे वापर करूंक ना आनी कर्नाटकाक 3.9 टीएमसी फीट उदक जे आसा ते वळोवन व्हरपाक दिल्लें आसा. 1.5 टीएमसी उदक तांकां स्थानीक लोकां खातीर वापरपाक दिल्लें आसा आनी 8.2 टीएमसी फीट उदक जे आसा ते जलविद्युत निर्मिती करपा खातीर दिल्लें आसा. तर हेतून खंय तरी कर्नाटक कमी पडटा जाल्यार ते कर्नाटकाचो वांटो आसा ते कमी करताले आनी गोंय जर कमी पडटा जाल्यार गोंयचो वांटो कमी करताले. ताका लागून फुडली लढाई जी आसा ती लढपा खातीर आमी आतां पासून तयारी करपाक जाय. प्राधिकरण जे आसा ह्या प्राधिकरणाच्या माध्यमांतल्यान गोंयचें हित जर आमकां खऱ्यांनीच राखपाचें आसा जाल्यार त्याच्या खातीर भावनीक जावच्या ऐवजी आमकां शास्त्रीय सिद्धांताची मदत घेवन एकंदर बाबा 188 टीएमसी फीट उदक ह्या म्हादयच्या आनी उपन्हयांनी आसा अशें जे ट्रायब्युनलान मान्य केल्लेलें आसा ती आंकडेवारी जी आसा ती कशी फसवी आसा आनी एकंदर ह्या परिसरांत पडपी पर्जन्यमान पावसा जो पडटा त्याचे प्रमाण कशें कशें कमी जाता ह्यो सगळ्यो गजाली आनी उपलब्ध पाणी कितलें आसा गोंयच्या एकंदर छारते खातीर कितकें उदक जाय हे सगळें आमकां दाखोवचें पडटालें. कारण निर्णय जो आसा हे 7 सदस्य जे आसा ते निर्णय घेताले आणि निर्णय घेताना ज्या पद्धतीन थंय सादरीकरण जाता, ज्या पद्धतीन बाजू मांडली वयता तेचेरच हे निर्णय घेताले. कारण प्राधिकरणाचे जे निर्णय आसा ते निर्णय मनाक मारता तशे घेवंक मेळचे ना आनी त्याच्या खातीर पूर्व तयारी करपी आणि शास्त्रीय ज्ञान आसपी ह्या विशयाचे. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.